इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगाचो एक महत्वाचो स्टेप म्हणजे टप्पो हो फाल्यां ह्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा ही पणजे जावपाची आसा। ह्या सभेन आमचे गोंयचे प्रभारी आणि केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी, डिफेन्स मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकार, चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, डेप्युटी सीएम फ्रांसिस डिसोजा, तसेच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष विनय बाब तेंडुलकर आणि बाकी हेर सगळे आमचे पक्षाचे ऑफिस बेरर जे आसात ते सगळेजण तातूंत एड्रेस करतले आणि त्याच्या भायर आमचे कॅन्डिडेट्स हे सगळ्या एकूण मिटिंगेच्या निमतान उपस्थित आसतले। एक सांगपाक आनंद जाता आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की प्रायम मिनिस्टराचे आणि गोंयचे एका अर्थान एक विशेष रिलेशन आणि तेका गोंय बद्दलची एक आमी अशें म्हणया की एक अफेक्शन गोंया खातीरचे तेचे आसा आणि जे तेणें आपल्या प्रत्येक फावटी जेन्ना गोंयाक विजीट केल्या तेन्ना ते उलोवनूय दाखयल्लें आसा आणि म्हणून ह्या इलेक्शनाच्या निमतान जेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात तेन्ना आमकां विश्वास आसा की ह्या सभेच्या माध्यमांतल्यान निश्चितपणान गोंयकारांक एक नवी उमेद आणि ह्या इलेक्शनाच्या निमतान एक नवो संदेश गोंयकारां खातीर ते निश्चितपणान दितले। आमची अपेक्षा आसा की एकूण ह्या सगळ्या सभे खातीर आमी अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान आणि आमच्या माध्यमांतल्यान आमी रकातूय सगळे कडेन दिल्ले आसात आणि ताका लागून चडांत चड लोक ह्या सभेक उपस्थित रावचे अशा पद्दतीचे एक अपील तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या लोकां कडेन करता। ह्या सगळ्या सभेची तयारी जी आसा ती आमची चालू आसा आणि त्या पद्दतीतले सगळे अरेंजमेंट जे आसात जे कितें करपाक जाय ते सगळे चालू आसता। पक्षाचो आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा तो 29 तारखेर रिलीज जातलो। खरें म्हणजे तो जावपाचो आशिल्लो पूण आयजूच आमचो विचार आशिल्लो की तो आयज करप म्हणून, पूण प्रायम मिनिस्टराची मिटींग फाल्यां आसा तेची तयारी आणि तेचे भायर बाकी सगळे हेका लागून आमी तो 29 तारखेर रिलीज करपाचें ठरयलां आणि तेका आमचे महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तुकी खरें म्हणजे तो आमचो मॅनिफेस्टो जो आसा